आमच्या हारपुरा नागवान लायटीचे जे पोल आसा पळय, खुबशा पोलांचेर इंटरनेट केबल्स गेल्ले आसा. जो तो येता त्या केबल हेजेर इलेक्ट्रीक पोलाचेर केबल बांदतात आनी लोकांक सर्वीस दिता. आमकां पंचायतीक तेंचेर कांयच प्रॉब्लम ना. ओन्ली थिंग इश्यू आसा जे ते पोलाक जेन्ना तो केबल बांदता पळय ते आनी एक्स्ट्रा केबल 10-15 मिटर रोल करतात आनी दवरतात. आमी पयलीं आमच्या सगळ्या हारपुरा नागवांचे जितके पोल आसा पळय तितक्यांचेरूय अहे केबल्स बांदलेले आसा. तो लायटीकार आमचो तेजेर चडपाक फाल्यां तेजी जिवीत हानी जावंक शकता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालचें. जेन्ना आमी त्या सर्वीस प्रोवायडरांक विचारलें बाबा तुमी हें कशें कितें करता जाल्यार ते सांगता आमकां की डिपार्टमेंटान तांकां चार्जीस लायल्या. सो जरी तर डिपार्टमेंट तेंचेर वचून चार्जीस घेता तसो तेंच्यांनी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक जाय. आमकां तेजेर कांय प्रॉब्लम ना. तेंच्यांनी एक केबल ओडलो ओके जालें, प्रॉब्लम ना. पूण तेंच्यांनी तांकां एक तर सर्वीस प्रोवायड करची. जेन्ना तुमी तांकां चार्ज करता जाल्यार तुमी तांकां सर्वीस दिवची. हांवें फाटीं तांकां सगळ्यांक सर्वीस प्रोवायडरांक हाडून आमच्या लायटीच्या जेईक हाडून हांगासर मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें बाबा कितें आसा तो हेचो सुटावो काडा. आमी आतां हारपुरा नागवा हांगासर आनी प्रत्येक लायटीच्या पोलाचेर पळयत जाल्यार जे इंटरनेट फायबर्स केबल्स जे आसात ते रोल केल्ले हांगासर हँग केल्ले दिसून येता. जर ह्या लायटीच्या खांब्याचेर जर खंयच्याच वाड्याचेर लायट गेली आनी जर लायटमॅन जो आसा तो ह्या लायटीच्या खांब्याचेर चडपा खातीर वयता जाल्यार चडटा आसतना ताका बऱ्योचश्यो अडचणी येता. अडचणीत न्हू तर चडटा आसतना हांगासर त्या लायटमॅनाचो जर पाय ह्या वायरी मदीं घुसपलो जाल्यार ताका जिवीत हानी जावंक शकता. इलेक्ट्रिशनाकूच न्हय तर लोकल जर हांगासरल्यान वयतले जाल्यार त्यो लायटीच्यो ज्यो वायरी आसात फायबराच्यो त्यो रस्त्याचेर पडलेल्यो दिसल्यार येता. चलता आसतना कोणाचो पाय ह्या वायरी मदीं घुसपत तो मनीस पडूंक शकता आनी ताका दुखापत जावंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा